विधानसभा निवडणुके खातीर उमेदवारी अर्ज करपाच्या तिसऱ्या दिसा 8 उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले। पणजेच्यान भाजपा उमेदवार आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या हाजिरेत तसेच कार्यकर्त्यांचे शक्ती प्रदर्शन करून आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। कॅन्डिडेटचे बंधन केल्ले आसा आनी आमी व्यवस्थीत गेल्या खेपे पेक्षा चड मार्जिनान हाडटले हाजेर म्हाका विश्वास। हांव दुसऱ्या कॅन्डिडेटाचेर कमेंट करिना। यहाँ हम लोगों ने 2/3 वोटों से सीट जीता था। उसके बाद में बाई इलेक्शन में भी वैसी स्थिति थी, 0.5% इधर उधर, और इस समय उससे भी ज़्यादा वोट लेके हम सगळे कार्यकर्त्याचे सकट हांगासर येवन नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले आसा आणि नॉमिनेशन फॉर्म भरतना जो कार्यकर्त्यां मदीं जो उत्साह आहा हो पळयल्यार खूब बरें दिसता। आणि जे उमेदवारी अर्ज जो आमी भरलेलो आहा, कारण आमी डोर टू डोर भोंवता, सगळ्या सादारणशे आमी 65-70% भोंवन आमचे कंप्लीट जाल्ले आहा। लोकांचो प्रतिसाद बरो आहा। फाटल्या 5 वर्सांक केल्ली उदरगत, बाकीच्यो सामाजीक कार्यावळी म्हणत, बाकीचे हेर गोष्टी आणि जे जे आमी सोशली जे काम केल्लें आहा हेज्या आदाराचेर लोक भरपूर खुश आहा। उदरगतीच्या डेव्हलपमेंटाच्या कामाचेर लोक खुश आहा। सरकार म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर लोक खुश आहा। आणि म्हाका एक ठाम विश्वास आहा की हे फावटी जे फाटले फावटी आमची एक 1100ची लीड आसली, पण हे फावटी लोकांनी लीड वाडोवचें म्हणून ठरयल्लें आहा आणि बहुमतान हे फावटी आमचो थिवेचो भारतीय जनता पार्टीचो सीट येतलोच। पण गोंयभर 26 सीट जे आमी म्हटलेले आहा, हे 26 सीट घेवन परतून एकदा भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयांत स्थापीत जातलो। फाटली 5 वर्सां सगळे फातोर्डेकारांच्या मोगान काम करीत आसा आणि भारतीय जनता पार्टीन आनी ह्या फातोर्डेकारांनी जो विश्वास दाखयलो आणि त्या विश्वासाक पात्र म्हणून भारतीय जनता पार्टीची आयज ही तिकेट भरली आहे, नॉमिनेशन फायल केलां आणि सगळ्या स्तरांतल्यान सगळ्या घराघरांतल्यान जो तेंको मेळटा तो मोग असोच उरचो आणि फातोर्डेच्यान कमळ फुलचें आणि डेव्हलपमेंट जो उरला त्या डेव्हलपमेंटाक आमी फुडें वचचें। थिवीच्यान भाजपाचे उमेदवार किरण कांदोळकार, फातोर्ड्याच्यान भाजपाचे उमेदवार दामू नायक, ताळगांवच्यान भाजपाचे उमेदवार दत्तप्रसाद नायक आणि वास्कोच्यान अपक्ष उमेदवार दाजी साळकर हांणी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोंयांत अशी फर्स्ट वास्को सिटी आसा जंय 25 वर्सां जाली केन्नाच डेव्हलपमेंट जावना। प्रत्येक जो MLA आयलो आनी ताणें खंय तरी आपलोच फायद्याचो विचार केलो आनी त्या खातीर आज लोक सगळ्याच पॉलिटिशियनांक एक चोराच्या नदरेन पळयतात। ती खंय तरी प्रतिमा आमी बदलपाक सोदता आनी आमी गेली 15 वर्सां जेन्ना कावन्सिलान आसा, आमी PDN चेअरमॅन आशिल्ले तेन्ना आमी दाखोवन दिला की आमी एक स्वच्छ प्रशासन नाजाल्यार स्वच्छ कारभार आमी करून दाखयल्लो आसा वास्को जनते फुडें। वास्कोचे जनतेचे हित हेच पळोवन आमी फुडें सरिल्ले आसा आनी खंय तरी ह्या फुडल्या 5 वर्सांत वास्कोच्या कारांच्या तोंडाचेर एक समाधानाचो एक हांसो आसचो ही एकूच विचार घेवन आमी फुडें सरले।